काश्मीराक भोंवडेर गेल्ले कितलेशेच गोंयकार थंय हुंवारात अडकल्यात। आपाचो उत्तर गोंयचो लोकसभा उमेदवार डॉक्टर दत्ताराम देसाय, कला आनी संस्कृती संचालक प्रसाद लोलयेंकार, पणजे महापालिकेचो आयुक्त संजीत रॉड्रिगीसा सयत कितलेशेच गोंयकार काश्मीरात अडकून पडल्यात। गोंयकारांक परत हाडपाक सध्या यत्न चल्ल्यात। गोंयकार सुरक्षीत आसात म्हूण श्रीनगरच्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण समजता। पावसाच्या दिसांनी काश्मीराक गेल्ले बरेच गोंयकार त्रासांत पडल्यात। त्रासांत पडिल्ल्या ह्या लोकां मदीं सावयवेरेंचे दोतोर दत्ताराम देसायचो आस्पाव आसा। फाटल्या लोकसभा वेंचणुकेंत आपाचे उमेदवार आशिल्ले दोतोर देसाय फाटल्या सप्तकांत काश्मीराक गेल्ले। पणजे नगरपालिकेचे आयुक्त संजीत रॉड्रिग्स फाटले बरेच दीस गोंयाभायर आशिल्ले। ते सध्या काश्मीराक अडकून पडल्यात। गोंय सरकाराच्या कला आनी संस्कृती खात्याचो संचालक प्रसाद लोलयेकार बायल, भुरगीं आनी हेर सोयऱ्यां सयत श्रीनगरात अडकून पडल्यात। म्हापशें वाठारांतले बॉस्को डिसोजा आनी ताची घरकान्न टेरेजा डिसोजाय काश्मीरात अडकून पडल्यात। ते भायर म्हापशेचो नगराध्यक्ष संदीप फळारीचो भाव हर्ष फळारी आनी ताची फामिलूय पेहलगामात आसा। विमान येरादारी सुरू जातकीरूच हे सगळे गोंयकार परत येवंक शकतले। आमचे ऑफिसर ते अडकले सगळे, संजीत रॉड्रिग्स प्रसाद आसा। गोंय सरकाराची काश्मीराक मदत जातली। फुडल्या बुधवारचे जे कॅबिनेट आसतले तातूंत भितर विशय करून आमी करतले। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। राम सेनेक गोंयांत येवंक घाल्ली बंदी फाटीं घेवची म्हूण सेनेन उत्तर गोंयच्या जिल्लोधिकाऱ्या कडेन अर्ज घाला। बंदी घालतना राम सेनेची बाजू आयकून घेवंक ना। सरकाराचो आदेश व्यक्तीचे संविधानीक मूलभूत हक्काचे आड येता म्हूण राम सेनेचो आर्ग्युमेंट। ह्या अर्जाचेर आदेश दी मेरेन सेनेचे पदाधिकाऱ्यांक गोंयांत येवंक दिवचो म्हूण गंगाधर कुलकर्णीन अर्ज घाला। अर्जदार 3 दिसां परस चड गोंयांत रावचो ना, तो भौशीक कार्यावळीत वांटो घेवचो ना अशें उतरूय राम सेनेन अर्जांत दिलां। श्री राम सेनेचो मुखेली प्रमोद मुथालीक आनी राम सेनेच्या वावुरप्यांक गोंयांत येवंक बंदी घाल्या। बंदीचो हो आदेश उत्तर गोंयचो आदलो जिल्लोधिकारी मिहीर वर्धनान दिल्लो। मिहीर वर्धनाच्या जाग्यार आतां नीला मोहनन उत्तर गोंयची जिल्लोधिकारी जाल्या। श्री राम सेनेन ह्या आदेशाक आव्हान दिला। श्री राम सेनेचो समन्वयक गंगाधर कुलकर्णीन हो अर्ज घाला। हो आदेश दितना उत्तर गोंयच्या जिल्लोधिकाऱ्यान राम सेनेची बाजू आयकून घेवंक ना। कसलेच सारको तर्क वा कारण नासतना हो आदेश दिला म्हूण राम सेनेन अर्जान आर्ग्युमेंट घालो। हो आदेश भारतीय संविधानान व्यक्तीक दिल्ल्या मूलभूत हक्कांच्या आड येता अशें राम सेनेन अर्जान म्हणला। हो आदेश अमुकच व्यक्ती खातीर ना, आदेश राम सेनेच्या प्रत्येक वावुरप्याक लागू केला। ताका लागून तो सारको ना असो याचिकादाराचो दावो। ह्या केशीचेर आदेश दी मेरेन बंदीचो आदेश सदळ करून अर्जदाराक गोंयांत येवपाची मेकळीक दिवची म्हूण याचिकादारान न्यायदंडाधिकाऱ्या कडेन अर्जान मागला। याचिकादारान ही मागणी करतना न्यायदंडाधिकाऱ्याक स्वता कांय गजालींचेर मर्यादा पाळटलो म्हूण उतरूय दिला। गोंयांत पत्रकार परिशद सोडल्यार कोणा बरोबरच बसका घेवचो ना। 3 दिसां परस चड दीस गोंयांत रावचो ना। उत्तर गोंयांत रावता त्या घराचो पत्तो न्यायदंडाधिकाऱ्याक दितलो। भौशीक सुवातींचेर 4 जाणां परस चड लोक आपले बरोबर आसचे ना। भौशीक कार्यावळीन वांटेकार जावचो ना। जिल्लोधिकाऱ्यान घाल्ल्यो हेर खंयच्योय योग्य अटी वा नेम मान्य करतलो अशें उतर याचिकादारान न्यायदंडाधिकाऱ्याक दिला। ही बंदी फाटीं घेवची म्हूण राम सेनेन उत्तर गोंयचे जिल्लोधिकाऱ्या कडेन मागला। बंदी बेगिनात बेगीन फाटीं घेतली ना जाल्यार हायकोर्टान वचपाचोय बेत याचिकादारान अर्जान स्पश्ट केला। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। सेरूल कोमनीदादीची जमीन बळकावपाचे केशीत मुखेल आरोपी आग्नेल लोबोच्या अटकपूर्व जामीन अर्जाचेर सीबीआय कोर्ट 26 सप्टेंबराक निकाल दितले। कोर्टान बुधवारा याचिकादार आनी सरकारी वकिलाचे आर्ग्युमेंट आयकून घेतले। आरोपी आड ठोस पुरावे आसात। ताका अटकपूर्व जामीन दिवचो न्हय म्हूण सरकारी वकिलान आर्ग्युमेंट घालो। कोमनीदादीचेर सरकाराचो अधिकार ना, जमीन कोणाक दिवची ते कोमनीदाद थारयता। सरकार हस्तक्षेप करूंक शकना म्हूण आग्नेलाच्या आदवोगादाचो दावो। म्हापशें पालिकेन थारायिल्ल्या पालिका बाजार मास्टर प्लॅना प्रमाण फुलांचो बाजार मोडूंक दिवंक थंयचे बाजारकार तयार नात। फुलांच्या बाजारांतले सगळे पसरे बंद दवरून वेपाऱ्यांनी पालिकेत वचून बिल्डींग मोडपाक खर विरोध केलो। बरोच बोवाळ जालो। वातावरण बरेंच तापलें। पसरकारांच्या प्रश्नाचेर पालिका कितें ते बसका घेवन थारयतली म्हूण सांगून नगराध्यक्ष संदीप फळारीन प्रकरण तात्पुरते थंड केले आनी फुलकारांक थंयच्यान एकदांचे धाडले। म्हापसा पालिकेन तयार केल्ल्या मार्केटाच्या मास्टर प्लॅना प्रमाण फुलांचो बाजार भरपी बिल्डींग मोडपाक थंयच्या वेपाऱ्यांनी खर विरोध केला। मंगळारा जाल्ल्या बसकेत ह्या प्रश्नाचेर वेपाऱ्यांनी बरोच बोवाळ घालो। बाजारांतले सगळे पसरे बंद दवरून वेपारी बसकेक गेल्ले। प्लॅन केला पळय तो डिकंजेस्शन करच्या पयलीं तर डेव्हलपमेंट आनीक केलो जायत तर
ताचे परस आज कंजेशन जर चल्ला मार्केटान ताचे परस सुबेज जातले फाल्यां म्हणटूच हाजे वयर आमचो निशेध आहा आमी प्रोटेस्ट मारला आमी सांगला की ह्या भाशेन हो डेव्हलपमेंट करूंक शकना म्हणून एक म्हणजे जे काम सुरू जातलें आमचे पत्र्यांचे शॉप आहा वयर आमचे एस्बेस्टस स्टिक्स ते काडून स्लॅब घालता जाल्यार मुंडे लावंक जाय ते कमीत कमी ते काम कंप्लीट करपाक 1.5 ते 2 वर्सां लागतली 1.5 ते 2 वर्सां आमी शॉप कितें बंद करूं शकना फुलां बाजारांतल्या वेपाऱ्याचें म्हणणें आमी आयकून घेतलां पालिका मंडळाच्या बसकेन ताचेर विचार करून निर्णय घेतले अशें आर्किटेक्ट लक्ष्मण देसाय आनी नगराध्यक्ष संदीप फळारीन सांगलें. रिप्रेजेंटेशन जाणी केलें स्टडी करूं that depends upon the council and our technical. It's felt necessary in a special council meeting which will be held immediately in the next couple of days. So that is the situation. Only after finalization of that master plan in that special council meeting that those minutes will go to the consultant for him to make the necessary modifications in the proposed draft master plan. म्हापशेच्यान प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे. घेवया एक विराम.